श्री लयराई देवीच्या जात्रेची बिरेस्तराक उलो जाल्या उपरांत सांगता जाली। ह्या वर्सा श्री लयराई देवीची जात्रा व्हडा उमेदीन मनयली। निमण्या दिसा वडाचो वाडो वाठारांत घराघरांनी कौल दिले उपरांत बिरेस्तारा राती देवीचो कळस देवळांत वतकीच परंपरे प्रमाण जात्रेची सांगता जाली। अंदू वर्साय देवीच्या जात्रेक भक्तांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली। शुक्रारा सकाळी खोर्ले म्हापशेच्या गणपती देवळा कुशीक आशिल्ले बायक एका अनवळख्या तरणाट्याची कूड उफेल्ले अवस्थेत सापडली। थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कैद केले उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन कूड बायतल्यान भायर काडली। ह्या कुडीची वळख पटूंक ना, फुडलो तपास सुरू आसा। रस्त्यार आडखळ जावपी 4 खुरीस हालोवपाचें काम स्मार्ट सिटी कंत्राटदारान सुरू केला। एक खुरीस रस्त्याच्या कुशीक हालोवपाचें काम पुराय जालां। दुसरो सांतनी चर्ची कडेन आशिल्लो खुरीस रस्त्याच्या कुशीक हालोवपाचें काम चालू आसा। नव्या खुरीसाचे सकयल प्लॅटफॉर्म बांदून तयार जाला आनी रोखडोच आदलो खुरीस ताचेर काडून दवरतले। ठाकूर गॅरेजी फुडलो खुरीस रस्त्याक आडखळ करिनाशिल्ल्यान ताका हालोवंक ना। तशेंच विमानतळ जंक्शना कडेन हेरिटेज खुरीस तशाचो तसो दुसरे कडेन व्हरपाचो आशिल्ल्यान ताका अजून हात घालूंक ना। कांसात सुरू आशिल्ल्या चित्रपट महोत्सवात गोंयांत नोव्हेंबरांत जावपी 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या पोस्टराचें उक्तावण केलें। अंदू 55वो इफ्फीत दर वर्सा प्रमाण 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं पणजे जातलो। कांस चित्रपट महोत्सवात दर वर्सा भारत वांटेकार जाता। अंदू कांस महोत्सवात भारत पॅव्हेलियनाचें उक्तावण जालें। हे वेळार म्हायती आनी वितरण सचीव संजय जाजू आणि फ्रांसातले भारतीय राजदूत जावेद अशरफ हाजीर आशिल्ले। भारत पॅव्हेलियन नेटवर्किंग देवघेव आणि भारतीय चित्रपटाच्या प्रचारात मोलादीक भूमिका निभयतले अशें संजय जाजू हांणी सांगले। कांस महोत्सवात भारतीय पॅव्हेलियनाचें उक्तावण जावप भारताच्या चित्रपटा खातीर म्हत्वाचो खीण आसा अशेंय तांणी सांगलें। जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, गोंय, महाराष्ट्र आनी हेर राज्य कांस चित्रपट महोत्सवात देशाचें प्रतिनिधित्व करतात। चित्रीकरणाक उर्बा दिवपी येवजणेची म्हायती भारत पॅव्हेलियनात दितले। राज्यपावण्यावयल्या पयलेच फ्लडलायट व्हॉलीबॉल लीग सर्तीक सरवणा दवाजान सुरवात जाल्या। येता त्या आयतारा सर्तीची फायनल मॅच जातली। सरवण फ्रेंड्स सर्कल क्लब आनी हळणच्या ओम सांस्कृतीक केंद्राच्या सहकार्यान पिळणच्या सम्राट स्पोर्ट्सान हे सर्तीचें आयोजन केलां। बिरेस्तारा राती आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांचे हस्तुकी हे सर्तीचें उक्तावण जालें। अ आनी ब गटात मेळून 8 पंगड सर्तीत वांटेकार जाल्यात। हे सर्तीत वस्ताद पंगडाक 1 लाख रुपयाचें इनाम दितले।
नेपाळच्या अन्न तंत्रज्ञान आणि गुणवत्ता नियंत्रण खात्याने एव्हरेस्ट आणि MDH या 2 भारतीय मसाल्याच्या ब्रँडांची आयात, वापर आणि विक्री करपाचेर बंदी घाल्या. नेपाळाने या मसाल्यात इथिलीन ऑक्साईडच्या प्रमाणाची चाचणी करपाक सुरुवात केल्याचे कळटा. या दोनूय ब्रँडांच्या मसाल्यात इथिलीन ऑक्साईडचे प्रमाण वाढिल्ल्याची माहिती मेळटाच ही बंदी घाल्या अशा सुत्रांकडल्यान कळ्ळां. सगळ्यात पहिली ही बंदी सिंगापुरान चालीक लायली. भारतातल्या एव्हरेस्ट फिश करी मसाला या नामनेच्या मसाल्याच्या उत्पादनात इथिलीन ऑक्साईडाचे प्रमाण चड आशिल्ल्याचे स्पष्ट केले. तेन्ना सिंगापुरा फाटल्यान हाँगकाँगान लेगीत ही बंदी घाल्ली. त्या उपरांत आता नेपाळ आणि ह्या दोनूय ब्रँडांच्या मसाल्यांचेर बंदी घाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. जम्मू काश्मीरातल्या कटराच्या त्रिकूट दोंगुल्ल्याचेर आशिल्लें माँ वैष्णोदेवी देवूळ हे संवसारभरातले तशेंच भारतातले नामनेचे शक्तीपीठ. माता वैष्णोदेवी कडेन मागिल्ल्यो सगळ्यो कामना पुराय जातात अशी भक्तांची श्रद्धा आसा. दर वर्सा व्हडा संख्येन भक्तगण ह्या शक्तीपीठाचें दर्शन घेवपाक वतात. अंदू वर्सा श्री माता वैष्णोदेवी तीर्थ मंडळान प्रसाद दिवपाची संकल्पना मुखार काडल्या. जे भक्तगण देवळांत येतले तांकां प्रसाद म्हणून वनस्पतीचो रोप दिवपाचो निर्णय घेतला. लोकांक सैमा कडेन जोडून दवरपाक तशेंच सैमाचें महत्व तिगोवन दवरपा विशीं जागृताय करपा खातीर उपक्रम जावन आसा अशें कळटा. सगळ्या भक्तांक बेस बरें दर्शन मेळचें म्हणून चारधाम यात्रे वेळार केदारनाथ देवळाच्या 50 मीटर रेडियसांत मोबायल फोनाच्या वापराचेर बंदी घाल्या. जर कोणूय फोनाचो उपेग करतना सांपडलो तर ताचेर दंडात्मक कारवाय जातली. देवळाची पवित्रताय तिगोवन दवरपा खातीर भक्तांनी ह्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो अशें आवाहन देवळाच्या समितीन केलां. पावसाच्या दिसांनी मलेरिया, डेंग्यू, चिकनगुनिया सारखे दुयेंसां जावची न्हय म्हणून जतनाय घेवप गरजेची. पावसा आदी दरेकाच्या घरा भोंवतणी नितळसाण कशी दवरची, उदकाचो सांठो टाळचो हे विशींची जागृताय करपा खातीर वाळपय भलायकी खात्या वतीन खाशेली बसका आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार 70चे मामलेदार, उपजिल्लोधिकारी तशेंच वाळपयचे भलायकी अधिकारी हजर आशिल्ले. संधिवात ही सध्या सामान्य भलायकेची स्थिती असून हातूंत मनशाच्या कुडीचे जॉइंट्स दुखतात. संवसारभरातल्या साबार लोकांक संधिवात दुयेंस जाता, पूण सध्या हे दुयेंस दादल्यां परस बायलां मदीं चड दिसून येता. बायलां मदीं एस्ट्रोजन आनी प्रोजेस्टेरॉन ही हार्मोनांची पातळी चड आशिल्ल्यान तांचे साध्यांचे भलायकेचेर परिणाम जावं येता. भारतांत 60 वर्सां वयल्या पिरायेच्या बायलांक ह्या दुयेंसाचो धोको आसता. तेच प्रमाण आयच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून 20 ते 30 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्या चलयांकूय संधिवाताचो धोको आशिल्ल्याचें मुखार आयलां.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. मुळाव्या सुविधा आणि शिक्षकांच्या उपलब्धतेची व्यवस्था पळोवन अंदू इयत्ता 9वे सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाचो निर्णय सरकारान घेतला, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. जाल्यार वोकेशनल इंटरडिसिप्लिनरी कला शाखेक नवें शैक्षणीक धोरण ऑगस्ट मेरेन सुरू जातलें आनी हेरांक जुना सावन सुरू जातलें. उपरांत सगळ्या शिक्षकांक खास नव्या शैक्षणीक धोरणाचें प्रशिक्षण दितले. तशेंच 180 शिक्षकांची भरती फास्ट ट्रॅक पद्दतीन जातली आनी 11वीच्या प्रवेश प्रक्रियेचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जातलो, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. ओसीआय कार्ड धारकांची भाजपान फसवणूक करूंक ना अशें म्हणीत विरोधकांच्या टिकेक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान जाप दिली. शुद्ध पत्रिकेत खंयच प्रस्ताव न्हयकारूंक नाशिल्ल्यान गृह मंत्रालयाच्या विचारा उपरांत निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री उलयलो. साकोड्डे पंचायत वाठारांतल्यान व्हांवपी रगाड न्हंयच्या उदकाची पातळी अंदू पयलेच फावट सामकी देंवल्या. रगाड न्हंयचें उदक आटिल्ल्यान बाराभूमी, मदलो वाडो, बट्टर, धारगे, तळडे, तांबडी सुर्ला आनी कारेमळ भागांतले लोक उदका खातीर तानेल्या. टँकराची सोय केल्या, मात तेय धड उदक लोकांक पावता अशी शाश्वती नासता. पिवपाचें उदक सोडूनच यात. कपडे धुतलो जाल्यार लेगीत रगाड न्हंयच्या रेब्यात ते बुडोवन काडचे पडटात अशें गांवांतल्यो जाणट्यो बायलो सांगता. सरकारान जाता तितले बेगीन हो उदकाचो प्रश्न सुटावो करून रगाड न्हंयच्या उदकाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण शुक्रार शेनवारा वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. 2 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट आसा. 23 मे मेरेन मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. शुक्रारा पणजेंत चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस आशिल्लें. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वच्चें न्हय अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या. फातोडेच्या सांसलेच्या अपहरण प्रकरणात आसामाच्या रवी कुमार नायक हाका फातोडा पुलिशेन अटक केली. आपली चली बेपत्ता आशिल्ल्याची कागाळ तिचे आवयन आयतारा फातोडे पुलिशेंत केल्ली. ते प्रमाण पुलिशेन सोद मोहीम सुरू केले उपरांत बिरेस्तारा मडगांवच्या विशाल मेगा मार्टा कडेन आशिल्ले एक कुडीत ती चली सापडली आनी दुबावितान थंयच्यान पळ काडिल्लो. मजगतीं शुक्रारा फातोडे पुलिशेन ताका अटक केली. सध्या गोंयांत चोरयेचे सत्र चालूच आसा. शुक्रारा पणजेच्या सांतिनेज वाठारांतल्या ताडमाळ महादेवाच्या घुमटेचेर चोरांनी हात मारलो. दाराचे लॉक कातरून चोरांनी फंडपेटी फोडून भितर आशिल्ली रोख रक्कम फारायली. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर ताडमाळ शिवाची घुमटी आशिल्लो रस्तो बंद केला. ताका लागून ह्या वाठारांतले लोक यो वच करिनात. हाचोच फायदो घेवन चोरांनी हो चोरयेचो डाव सारलो. गोंय सरकाराच्या शेतकी संचालनालया वतीन गोंयांत 17 आनी 18 मे कला अकादमीत 2 दिसांचे राज्य पावण्यावेलो मँगो शोचे आयोजन केला. जसो उद्देश गोंयांत लागवड केल्ले विविध थळाव्या आंब्याच्यो जाती वळखप आनी तांची देखभाल करप असो आसा. आंब्याचें क्षेत्र वाडोवपा खातीर दर्जेदार उत्पादन आनी मार्केटिंगा खातीर एकात्मीक दृश्टिकोन सुलभ करतलो आनी शेतकारांक योग्य परतावो मेळटलो असो ह्या मँगो शो घडोवन हाडपा फाटलो हेतू आसा अशें शेतकी खात्याचे संचालक नेविलो फन्स हांणी सांगलें. आंब्याक आधारभूत किंमत दिवपाचेर विचार जातलो. सध्या आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान हे विशयाचेर घोशणा करप शक्य ना. तशेंच शेतकारांनी आंब्याच्या उत्पादनाचेर भर दिवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मँगो शो वेळार सांगलें.
बोरी आणि लोटले गावच्या लोकांनी एकठांय येऊन बोरये जावपी नव्या पुलाक खर विरोध केला. लोटले पंचायतीन भौशीक बांदकाम खात्याक पत्र बरोवन कामाचो आराखडो, गरजेची परवानगी आणि हेर माहिती मागल्या. फकत कोळशाची येरादारी सोपी करपा खातीर हो नवो पूल बांदतात आणि बोरये गांवाक कोल हब करूंक सोदता असो आरोप थळाव्यांनी केला. ह्या पुलाक लागून पुराय बोरी गांव काबार जातलो आणि अशेंच जाल्यार आमी सगळे गांवचे लोक उगी रावचे नात अशी तांची शिटकावणी आसा. दुरुस्ते खातीर कांय तेंप बंद आशिल्ले मडगांव रवींद्र भवनातले सभागृह 22 तारखेच्यान नाट्यमोगां खातीर उक्ते करतले. प्रेक्षकांक बसपा खातीर 1069 बऱ्या सिटांची सुविधा जाल्यार खासा क्षमतेच्या लोकांक खातीर 6 सिटांची सोय केल्या. आवाज येवजणेची लेगीत बऱ्या तरेन दुरुस्ती केल्या अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राशन तालक हांणी दिली. मोपा विमानतळ वाठारांत बिगर गोंयकारांक भाड्यान दवरपी घर धन्यांनी तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशनाचे अर्ज भरप सक्तीचे. जर संबंदीत घर धनी अर्ज भरिनात जाल्यार तांचेर खर कारवाय जातली म्हणून पेडणेचो आमदार तशेंच पुलीस उपअधीक्षक जीवबाद दळवी शिटकावणी दिल्या. शुक्रारा पेडणे जाल्ले बसकेक आमदार आनी पुलीस अधीक्षक उलयलो. दहावेच्या निकाला उपरांत आता 11वीच्या प्रवेशा खातीर धांवपळ सुरू जाल्या. आवडीच्या शाखेत प्रवेश मेळोवपा खातीर विद्यार्थ्यां वांगडा तांच्या पालकांची धडपड चालू आसा. मेरिटाचेर पास जाल्ल्या कांय भुरग्यांचो प्रवेश लेगीत जाल्लो आसा. दिवचलच्या श्री शांतदुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालयांत ऑनलायन प्रवेश दिवपाक सुरवात जाल्या. हेदोडे सत्तरी वाठारांतलं नव्या रस्त्याचें काम पुराय जाले. 15 वर्सां सावन हो रस्तो जावचो म्हणून थळाव्यांची मागणी आशिल्ली. आमदार देविया राणे हांच्या यत्नाक लागून हो रस्तो जाला. पावसा पयलीं रस्त्याचें काम पुराय जाल्ल्यान तशेंच येरादारी खातीर उक्तो केल्ल्यान थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां. मावशी, ठाणे तशेंच नगरगांव पंचायत वाठारांत येवपी लोकांक ह्या रस्त्याचो फायदो जातलो.
मनशाच्या आयकुपाच्या क्षमतेचे नुकसान आणि डिमेन्शिया यांच्यामधलं महत्त्वाचं संबंध डेन्मार्क विद्यापीठाच्या संशोधकांनी लायला. आयकुपाची शक्यता कमी आशिल्ल्यांची चड एनर्जीचो वापर जाता, जाका लागून हेर संज्ञात्मक कार्यांचेर परिणाम स्पश्ट दिसून येता. संज्ञात्मक कार्यांक मेंदवाच्यो वेगवेगळ्यो प्रक्रिया विचारां तशेंच समस्या सोडोवपा खातीर मजत करतात. पिराय वाडटा तेन्ना डिमेन्शियाचो भंय चड आसता, पूण हातूंत आमच्या जिणेशैलींतले बदल आनी आयकुपाच्या क्षमतेचेर आसता. जांची आयकुपाची क्षमता कमी जायत वता अशा दुयेंतींक डिमेन्शिया जावपाचो धोको चड आसता. दिसाचे न्हिदता आसत तर डिमेन्शियाचो धोको वाडपाची शक्यताय तज्ञांनी उक्तायल्या. जे लोक रातच्या शिफ्टीक काम करून दीसभर न्हिदतात तांकां ताण, ओबेसिटी तशेंच आल्झायमर सारक्या दुयेंसांचो धोको आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. लिम्फेटीक सिस्टमांत हानिकारक प्रथिनां तयार जातात, जाका वेळचे वेळार काडून उडोवप सक्तीचें आसता. मातर आमच्या मेंदवाच्या भलायकेचेर ताचो परिणाम जाता अशें दोतोरांचें म्हणणें. वाडटी पिराय, न्हीद सारकी जावप ना, ओबेसिटी ही लिम्फेटीक सिस्टम फेलियराची कारणां थारू येतात. मात जे वेळार न्हिदतात, वजन नियंत्रणात दवरतात, ती विकारापासून पयस आनी निरोगी उरतात अशें तज्ञांनी स्पश्ट केलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे